आगे आता तू बरी जाल्या वच आयज घरा. रावंडाक आयिल्ले दोतोरान सांगले तशें यशोदेच्या दोळ्यान दुखां साकळ्ळी. आयज सकाळी नर्सू ह्याच कारणा खातीर जाय फाय उलयल्ली. तिची म्हणून कसली चूक. गेल्या 4 दिसा फाटीं तिच्या घरच्यांनी तिका हाडून हॉस्पिटलांत उडयल्ली. त्या एका दिसा तोंड दाखयल्ले भशेन करून मागीर जी नाच्च जाली तो हो वेळ मेरेन खबरीक पसून येवंक ना. यशोदेन आपल्या सामानाची पिशवी घेतली. नर्शीन दिल्ले पेपर तातूंत घाले आनी मोन्यांनी हॉस्पिटला भायर सरली. घरा वचपाक जाय बान्याक, पूण वचप कशें? ना हातान पयशे, ना कोणाची वळख, ना पाळख. ती तशीच हॉस्पिटलाच्या मुखेल गेटींतल्यान भायर सरली. थंय भाजी फळां विकूंक बशिल्ल्या बायलांकडेन घुटमळ्ळी. सांगू काय नाका, तिच्या मनात द्वंद चलिल्लें. त्या बायलां मदीं एक जाणटेली आशिल्ली, यशोदेचेच पिरायेची. ती घडी आपले दुःख समजून आदार करूं म्हणून यशोदा तिचे कुशीक वचून रावली. यशोदा तिका आपली गजाल सांगचीच आशिल्ली. ती बायल फटकळशी उलयली. बाये, धंद्या वखदार तुजी पिरपीर नाका. असली जायती जाणां येता हिंगा. हांव तांकां पळोवं काय धंदो करूं? यशोदेच्या तोंडार थापट मारिल्ले वरी जालें. इतलो तेंप घरच्यांचो अपमान सहन करताली ती. आतां लोकां कडल्यानूय उलोवणी खावपाची पाळी हाडली भुरग्यांनी आपल्याचेर. विचाराच्या भिरकेत ती तशीच लागीत आशिल्ल्या घुमटी कशी बांदिल्ल्या देवळांत भितर सरली. देवाकडेन हात जोडून उबी आशिल्ले कडेन नकळटाना तिच्या दोळ्यांतल्यान 2 दुकां गळ्ळी. 7-8 दिसांवन बांदा इतलो तिचो प्रवास. लग्ना उपरांत मात साताड्डेचें घर तिका कायमचें बंद जालें. हरशी न्हय, 4 भुरगे आनी सहदेवा वांगडा लोकांच्या शेतां फाटांनी करपाचो वावर. तिका ह्या कामांतल्यान खंय येवपा वचपाक वेळूच मेळना. आपूण 4 पुतांची आवय हाचो यशोदेक खूब अभिमान. केन्नाय शेजान म्हणटाली, आगे यशवदे, राबतय कितकी, 4 पैसे येतो त्याचा एक बारीकसा काकणदोरी करून घाल. तेन्ना मुमुरके हसत यशोदेन म्हणचें, आगे माझे हे झील असत 4 ते मडयतले म्हाका सोन्यान. पूण ते दीस आयलेच ना. सहदेव आनी यशोदेन हाडाची काडा करून 4 पुतांक थोडे शिकयले. नोकरी लागल्या उपरांत लग्नूय करून दिलें. सहदेव आससर सगळे कुटुंब बरें नंताले. पूण तो गेलो आनी ते मठयेच्या खोटयेचे 4 वाटे जाले आनी यशोदाय वाटून गेली 4 वाट्यांनी. सहदेव गेल्लो तेन्ना तिका दिशिल्लें बरे दीस इलेत ते बगूचे पयलींच गेलो. पूण आतां नशिबाचे भोग पळोवन सहदेव पयलींच वचून सुटलो अशें तिका दिसपाक लागलें. अख्खो दीस देवळांत बसून यशोदेचे पांय आंकडून गेल्ले. सकाळीं हॉस्पिटलांत घेतिल्ल्या च्या पोळयेचे आतां मेरेन उदक जाल्लें. ल्हव ल्हव काळोख आपले हातपांय पसरूंक लागिल्लो. भाजीवालोय सामान धापून दवरपाच्या वावराक लागल्यो. बसतेन कंडक्टर आड्डतालो ते देखीन यशोदा चलपाक लागली. बशीत चडचें काय चडचें न्हय ह्या विचारांत घुटमळटनाच कंडक्टर तिचेर तापलो. आगे आज्जे, चड गे बेगीन, चड ला, कित्याक मात्ताय? बाबडीची जावन यशोदा बशीन चडली. निमण्या सिटार कोणशाक ती गुटली कशी करून बसली. कंडक्टर आयलो आनी पयशे मागले जाल्यार तिच्या काळजांत खपखपलें. इतल्यान बस सुटली. जनेलांतल्यान थंड वारें तिच्या आंगार झुळ्ळ जालें. तशें विचाराचें वारें तिच्या तकलेंत घुंवपाक लागलें. कुत्र्या भशेन जिना म्हाजा. कुत्रो तरी लात हाडल्यार के करून किळ आसता. म्हाका ताय बी करूंक बंदी. घुसमट जाता हो सगळो. आपलेच दात आनी आपलेच ओठ म्हणून सगळा सोसला. एक उतार भायर फुटला तर गावाक खबरी करूंक मेळटल्यो म्हूण मूठ धापान थेयली. दिसला झील सुदारतली. एक दीस एकट्याक तरी दया येतली हौशीचेर. केल्ल्या कश्टाचा फळ दितली झील. पूण तसा काय जाला ना. झिलांनी आपापल्या घरांनी राबयला. शेतांत गुरांक राबयतात तसा. पोटाक घालून जगयतात ही वयल्यान शेखी मरयतात. शिरा पडा माझ्या नशिबाक. आगे कितें चित्ताय? पयशे काड पयशे. कंडक्टराच्या आवाजान तिने कच्च करून आंग काडलें. देवा, पयशे मागता हा, खंयसून दिवं? यशोदा चोळ कशी जाली. पयशे नाय आसत. तिचे ओठ हाल्ले पूण उतरां ओठा भायर आयली नात. फक्त न्हयकारान तिची मान हाल्ली. गणसा बोल, कशी कितें मान हालयता? उलोवंक कळना मिसता. कंडक्टर जुस्त तिच्या 3ऱ्या पुतावरी उलयलो. ही आनी पिसाट कित्याक चोट्टात बशीन मोरपाक? कंडक्टर तानशेलो. यशोदेच्या काळजाचो एक फाळ उक्तो जालो. पयलीं भुरग्या बाळा खातीर राब राबयल्ली कूड आतां भुरग्यांच्या संवसारा खातीर झरताली. काळाच्या चपक्यात ती कूड सामकी विरिविरिल्ली. सगळ्या खातीर आपली दुखणी आंगार काडचिली संवय जाल्ली तिका. आतांय ते तशी आंगारूच काडटाली. भुरग्यांक तर पडूनच वचूंक नासलें. पूण त्या दिसा ती सामकीच थार पडली. उठपा बसपाक लेगीत जायना जालें. तेन्ना तिच्या पुता सुनांनी केल्लो खेव याद जावन तुज्या काळजान कल्ल जालें. हातून धरून म्हाजेगेर कित्याक? आवशीक तुमी व्हरात. फाटलो म्हयनोभर आपल्यागेर दवरून आवयक पोसतल्या 4थ्या पुतान म्हळें, मरण इल्ली काय वाडा दुसऱ्यांच्या दारात? आमकां नको. व्हडलो आड्डलो. बाकीच्यांनी तीच तिरडी उखलून दिल्ली. निमाणें तांचे मदीं कितें तरी शिजलें आनी यशोदेची पोटली हॉस्पिटलांत पावली. बस स्टँडार पावतकच यशोदा घुस्पली.
काळखांत झुम्म करून स्टँडार भितर सरपी बशी पळोवन ती आबू जावन एका जाग्यारूच उबी रावली. बांद्याक जावची बस खंयची असे विचारचे तिका दिसताले खरें, पूण 5 रुपया खातीर बशींतल्या कंडक्टरान दिल्ली ती कुत्रां याद जावन ती ओग्गी रावली. बांद्याक गेली जाल्यार भुरगे तिचे कडेन कसलो वेव्हार करतले असले ते मात देवाकूय सांगपाक जावचे नासले. बरीच रात जाल्ली. बस स्टँडार पार्क करून दवरिल्ल्या बशींनी भरून गेल्लो. कांय दुकानां मुखार न्हिदिल्ले लोक सोडल्यार सगळ्याक किण्ण जाल्ले. बुकेन जार जाल्ले कुडीक यशोदेन एका दुकाना मुखार पातळ्ळी. तकलेक पोती घेवन ती न्हिदे खातीर जायतो वेळ तळमळ्ळी. मागीर केन्ना तरी फांतोडे तिका दोळ लागलो. आगे उठ उठ, कोण तरी व्हडल्यान उलयता तो आवाज कानार पडून यशोदेक जाग आयली. तो दुकानदार आसलो. दुकान उक्तें करपाचो वेळ जाल्लो. यशोदान पोती घेतली आनी थंयच्यान मातशी मुखार गेली. पोटान भुकेन उजो पेटिल्लो. तिची नदर थंय आशे कुशीक भोंवपी भिकाऱ्यांचेर गेली. बायलां भुरगीं आशाळ्या भशेन लोकां मुखार हात पसरतालीं. हातार पडटालेच अशें ना, लोकांची उतरां मात आयकुची पडटालीं. सुर्या बरोच वयर आयिल्लो. ताच्या दक्षाणेन यशोदाच्या पोटांतले भुकेनूय पेटोवन घातिल्लें. ती खरसाण सोसून उजो जावन यशोदा एका दुकाना कुशीकच्या वणटीक वणकून बसली. पोती मुखारूच दवरून तिणे तकली धोपरांत घाली. भीक मागूची पाळी हाडली ह्या झिलांनी. यशोदेच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवपाक लागली. त्या दुकानी तिका तिच्या भुरगेपणांत तिच्या दारान येवपी भिकारीन झळकली. भिकारीन खंयची? पिशीच ती. तोंडांतल्यान फक्त बाबा 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 असो आवाज काडपी, वाकडे तिकडे हातवारे करपी आनी हातार कितेंय पडले काय खिणात हांसपी, खिणात रडपी. बे 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 बे. यशोदेचे काळीज करंदाय करपाक लागले. सोन्यान मडयतले म्हूण चिंतलें ना, रस्त्यार उडयला म्हाका झिलांनी. बे 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 बे. देवा बेगिना व्हर रे म्हाका. बे 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 बे. देवा व्हर रे म्हाका. खण्ण आवाजान तिणे तकली वयर केली. तिने मुखार दवरिल्ल्या पोतयेर कोणी तरी पयशे उडयल्ले. भिकारीन केला म्हाका झिलांनी. भिकारीन. 4 झिलांची मी हावस. भिकारीन. बे 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 बे. यशोदेच्या दोळ्यांतल्यान झरझर दुकां व्हावंक लागली. तिचे हात वाकडे तिकडे हालपाक लागले. खिणात ती हांसपाक लागली, खिणात रडपाक लागली. तिच्या नकळटा तिच्या ओठांतल्यान उतरां सुटली. बे 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 बे.